तुमचे सोबे असो प्रितीच्या भावा-भयणी, आयज भाग्यवंत देवगाचे परबेच्या तयारेचो निमणो दीस. ह्या निमतान आयच्या सेवा धर्माचो विशय आसा विराशीपण पयसावया. मोरवाशाच्या सगींचे वाटेची पावलां मारून शुभ वर्तमान प्रगटुया. जेजूच्या मरणा उपरांत सगळे सोपाडले म्हूण समजून शीश निराशीपणान भरले. पूण जेजू बरो फोंडांतूच रावंक ना. तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावन 40 दिसांनी स्वर्गार चडून आमकां स्वर्गींची दारां उगडली आनी सदांकाळ आमी ताच्या सांगाता स्वर्गार जिवचे गेले. आमी यात्रेकारां कशी ह्या संवसारांत जियेतना जेजू गेला थंय आमी पावचे आवडे आमकां स्वर्गाक दोळे लावन जिवीत जियेतना निराशीपण पयसाव गोरवाश्यान स्वर्गीचे वाटेची पावलां मारून भाग्यवंत देवगाचे बोजोनी बापाची कृपा आमकां ह्या दिसान मागुया. मोगाच्या बाबा भगिनो, आयचो दीस जावन आसा निमाणो दीस आमच्या तयारेचो. इनफॅक्ट आयज जावन पोरोस सुरू जाता. आमी परबेक सुरवात दिल्या आनी आयचो विशय काय बरो निराशीपण पयस करून बोरमासाचे वाटेन आमी चलुया. मोगाच्या बाबा भयणो, बोरमासो आमच्या जिवितांत लायक देर इज नो होप, नथिंग कॅन मूव फॉरवर्ड. आमच्या अंतर एका दोतोराचेर आमकां बोरमासो ना. इफ यू डोंट हॅव फेथ, होप इन दॅट डॉक्टर, तो कितलोय बरो जावं ताचेरूय वखद आमकां लागचें ना. आमचें जिवीत सगळें बोरमासाचेर चलता. आमी बँकांत कितें घालता, कितले एफडी घालता, कित्याक घालता, फाल्यां आमकां इन्वेस्टमेंट आसा तो मेळूं. कितें दाखयता आमी बोरमासाचेर जियेता. एवरीथिंग इन आवर लायफ डिपेंड्स ऑन होप. आता खाला तो आयच्या दिसा एक गोड आमी आयकतले लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. देवाच्या जायना तसलें कांयच ना. There is nothing impossible with God in देवदूत मागीर सांगता. आयज दोन एकल्यानो संदेश घेवन वचूंक जाय. हांव तर निराशीपणान जियेता, बोरमासो म्हज्या जिवितांत ना. Tell yourself today there is nothing and absolutely nothing impossible with God. Luke chapter 1 verse 37. देवाच्या जायना तसलें कांयच ना. जायती पावटी आमी दुबावल्या यानी जातले काय, यानी म्हज्या जिवितांत बरेपण मेळटले काय, दूख दुरूग आमी म्हणुया, हांव पाकी सोद मोखीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चाळून सांगता. मोराची तूं तोंडार जाय, वायट आदारून बरें सरून हांवें जायती पापकां केल्यात. आयच्या दिसाक विरांताची मागणी आसची ना, पूण आमी तीच स्तोत्रां गायतल्या. हांव पयलो कृतिकान म्हणटलो आनी गायक मंडळांनी आमी सोदली तांच्या सांगातार ही तीन स्तोत्रां आमी गायतले. पयले कृतिका. देवाच्या सोमेस भाग्यवंतानो, सोर्मेस पोराक वाखाणां. That's song 821. Tuzo,
आत्म्या देवाच्या सोमेस बाकी गोटाने सोर्वेस पोरावाकाने दुसरे प्रतिगान जांका मिती तान लागल्या कोरेच बाकी कोरेच दादोशी जाती कोरेच जाती Because of 832. Mhojea Bapa आणि Tuka आणि Povitr आत्म्या प्रतिगान जांका मिती तान लागल्या कोरेच बाकी कोरेच दादोशी जाती कोरेच जाती तिसरे प्रतिगान आपणा मुखार पवित्र Kortam आणि Mhojean बोलली सांग देवानाम कामीचून काढल्या देखून ताका वाकाळूया Because of F8. Mhojea Bapa आणि Tuka आणि Povitr आत्म्या आपणा मुखार पवित्र Kortam आणि Mhojean बोलली सांग देवानाम कामीचून काढल्या देखून ताका वासूया प्रार्थना आम्ही मागतो आगवीन नवीन दिसूचा आमचो भाव आपलो वाढदीस समोर होता ताचे खातीर मागुया आणि खूब करून ह्या वेळार आमचे दोळे घालुया आणि तुझ्या काळजांतली मागणी ओगीपणी आमी सांग दवर कितें तुका जाय
भाग्योन योगेच्या वसुतीनं ह्या वेळार लाभार्थान आणि गोरमाशान देवा आमच्या सोयीच्या बाबा तुझ्या पुत्रांनी पवित्रात्म्या बरोबर तू एकलोच पवित्र तुझी वेळे बरो उठलो कोणूच भाग्योद्योगीचे विनोदी तुझे पवित्राय आमकां पवित्र तुझ्या बरेपणान आमची खालसा दवर आणि शेती तुझे मोहिमेत स्वर्गार आमकां वाटोवली आमच्या सोम्या तुझ्या पुत्राचे जेजू ख्रिस्ता बोलवी तो बरो देव तुझे सोम्या आणि पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आणि रासवट चलयता सासनाच्या सासना भाग्यो जुवामाचे तिसरे चिठ्ठीवेले वाचो प्रितीच्या इश्टा हे भाव भायले आमचे गांवनी तू तांचे पासून दास घेताय म्हटल्यार हे तुझे विश्वासीपणाचे काम आख्खी पवित्र सभेक ते तुझ्या प्रिती मोगाचे गोवाय दितात देवाक मानता ते कशें तांकां वाटेक गरजने दिशी जाल्यार बरें करतलो ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर ओ क्रिस्ती लोकां कडचे कांयच घेनासतना असल्या मनशाक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासून ते वावर करतात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो देवाचे उतरणे देवाचे पुरा आमचो सगळो जातलो सर्वेस्पराची भोवती करता तो मनीस भागी सगळी म्हणया सर्वेस्पराची भोवती करता तो मनीस भागी जो कोण सर्वेस्पराची भोवती करता ताच्यो आज्ञा समजून पाळटा तो मनीस भागी ताची सोसोर प्रेमेची बोलीच वायट देखुनी प्रमाणीक मनशाची सोसोर सोदो सगळो सर्वेस्पराची भोवती करता तो मनीस भागी ताच्या बरोबर दोन आनी गिरेस्तार ताचे प्रामाणीकपण सस्मान करतले बऱ्या मनशाक काडपाक उजवाड कसो तो परजळटा कित्याक तो कोणवाळो गोंयांत कालवाचो आनी सगळी सभा सर्वेस्पराची भोवती करता तो मनीस भागी बरो मनीस दोया करून उसने दिता प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता बरो मनीस कधीच मारचो ना ताचो उरास तपतलो रिती खाली सभा सर्वेस्पराची भोवती करता तो मनीस भागी तुका सगळी
6व्या म्हयन्यात नाझारेत नावाच्या गालिल्यांतल्या एका नोकरान देवान गाब्रिएल दूताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचे नाव जुजे आसले आनी आंकवारीचे नाव मारिया. ह्यासनी तुवें वचून देवदूताक म्हणे, नोमान तुका देवाचे चड आपुरबायेचे सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. हे ताचेर तो आयकून एकदम घाबरली आनी नोमान कसले जाय ते चिंतून पडली. पूण देवदूतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारिये, तूं देवाचे आपुरबायेची. आय तूं गर्भेत साकुली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी खूब व्हडलो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो. आतांच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. मारिया देवदूताक म्हणे, म्हाका दादल्या लागीं संबोध ना म्हणटूच एक कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडल्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पर नांव दितलो. आनी थोडे तुजी सोयरी इलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळटा आनी वाजणी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्या जायना तसलें कांयच ना. जेजू क्रिस्ताचें स्वरूप Praise the Lord. थोडी म्हणटात. हांवूय पयलो म्हणीन आसलो मोगाच्या गांवा पयलो. पूण एका दिसा हांव मिसामाच्या गांवांत आसलो 2016 एक ब्रादर कसो. आनी थंयसर आसलो म्हजी लागीं सगळीं घेवन गेलो, ट्रेनींतल्यान गेलो आनी जेन्ना पावलो तेन्ना थंयसर एक निवासी लोकल मॅन थंयचो ताणें म्हजी सुटकेस सगळें काडली आनी पयलें ग्रिटींग हांवें ताका केलें म्हळ्यार गूड मॉर्निंग. कित्याक म्हाका मराठी कळनासली. आनी ताचो रिप्लाय कितें जालो ती म्हाकाय लॉस जाली, जय क्रिस्ट फादर. तेन्ना फादर आसोंक ना पूण तें म्हणटालें. मोगाच्या गांवा पयलो हांव ताका गूड मॉर्निंग म्हणटा आनी तो व्हडलें शिकूंक ना, आदिवासी त्या गांवचो. तो म्हाका कितें म्हणटा, जय क्रिस्ट फादर. म्हणजे कितें प्रेज द लॉर्ड. ताका लागून मोगाच्या गांवा पयलो आमी कितली जिवितांत वयर सरू, आमी कितली थोडे व्हडले शिकू, पूण आमच्या देवाक आमी सोबे माजार वाखाणूंक लॉस जावं जाल्यार आमकां कांयच अर्थ ना. ताका लागून प्रेज द लॉर्ड. हें जावंक जाय. आयच्या काळार हें जावंक जाय. पाद्री कसो हांवूय बी आतां जायते फावटी म्हणटा, रेगिदाच्या घरांत आसता पूण हें उतर म्हजें सदांच जाता. मोगाच्या गांवा पयलो आयच्या दिसा आमी बोरमाशाचेर उलयता. जंयसर बोरमासो आसा थंयसर जायतें जावंक शकता. आनी बोरमासो घेवन कोण जियेता तेन्ना मोगाच्या गांवा पयलो सायकॉलॉजिकली पासून आमची ब्रेन दुसरीच भाशेन चिंतूंक लागता. आमकां जर दोतोराचेर बोरमासो आसा जाल्यार ताणें कसल्योय गुळयो दिवूं आमी म्हणटा प्लासिबो इफेक्ट तो आमकां लागूंक शकता. कित्याक आमकां बोरमासो आसा आमी बरी जातली म्हणून. पूण आमकां बोरमासो ना आमी दुबावता जाल्यार मोगाच्या बाबा पयलो जावपाचें काम पासून तातूंत जायत्यो आडखळी येवंक शकता.
आयज वगतच्या बाबा कळलो देवदूतान मारी म्हणले काय बरे एक फेथ स्टेटमेंट एक भावार्थाचो एक बरवशाचो उतर देवाच्या जायना तसले कांयच ना देवाच्या जायना तसले कांयच ना देर इज नथिंग impossible with God. अशें म्हणटा तुमी गोडणी आयकल्या जाल्यार नकडो एक पाय कॅप्टन आसतलो आनी ताचो एक ल्हान भुरगो आसतलो आनी तो कॅप्टन म्हणटच आपल्या भुरग्या व्हॉलिंटियरांक आपल्या बरोबर बियाचीक व्हरता बोट दाखोवंक व्हरता क्रुजिंगाक व्हरता आनी तो भुरगो आपल्या बापाय बरोबर जायते गांव पळयता जायतो खुशाल जाता आनी एका दिसा बियाचीक आसतना when the ship was on a voyage this boat तुफानाक सांपडटा ल्हारां फुट्टा बोटीचेर येवन आनी ही बोट बुडोवन पावता आनी त्या वेळार जयसर जे ऑफिसर आसले ते सगळ्या लोकांक सांगतात प्लीज इवॅक्युएट बोट सोडा कित्याक बोट बुडची आसा आनी सगळो लोक लायफ जॅकेट घालून लायफ बोटीन बसून वचून तयारी करतात वेतात आनी तेन्ना वगतच्या बाबा भयणी सगळे चलता आसतना ऑफिसराक उगडास येता कॅप्टनाचो भुरगो ल्हान भुरगोय थंयसर आसतलो ते सगळे ताका सोदतात डेकाचेर सोदतात हांगा सोदतात थंयसरूय हो भुरगो ल्हान भुरगो मेळना खूब ते भियेतात थंयसर गेलो त्या कॅप्टनाचो भुरगो साल्वार जावंक जाय आनी ती आख्खी बोट ते सोदतात आनी शेवटाक ते कॅप्टनाच्या कॅबिनात रुमांत पावतात आनी रुमांत पावल्या उपरांत ह्या भुरग्याक पळयतात कितें करतालो भुरगो आपले ल्हान टॉय घेवन खेळटालो आपले टॉय घेवन खेळटालो बोट आवताली धांवताली बोट रोल जाताली पीक जाताली आनी ते हे सगळे तोटाकतात आनी ऑफिसर म्हणटात आर यू नॉट स्कॅर्ड ऑफ देम पीपल आर रनिंग फॉर देयर लायफ लोक आपले जिवीत सांबाळ करून घेतात तूं ह्या मरणाक भियेनाय बोट इतली आवता धांवता तुका कांयच भिरांत दिसोनाय आनी तेन्ना वगतच्या बाबाक म्हणलो हो ल्हान भुरगो कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा त्या ऑफिसरांक दिस शीप will never sink because my daddy is the captain of the ship ही बोट केन्नाच बुडची ना कित्याक म्हजो डॅडी म्हजो बापूय ह्या बोटीचो कॅप्टन वगतच्या बाबा म्हणलो ह्या ल्हान भुरग्याक आपल्या बापायचेर इतलो विश्वास आसतलो की तो कितें म्हणटा द शिप विल नेवर सिंक वाय because my daddy is the captain of the ship and when he is the captain there is no chance for this boat to sink आयज वगतच्या बाबा म्हणलो जो कोण्या दिसाक आयलाय हो निमाणो दीस पूण आयचो विशय खूब गरजेचो आमच्या चालत्या जिवितांत जीव आमच्या जिवितांत जायत्यो आडखळी येतल्यो आमच्या कुटुंबांत जायत्यो आडखळी जावं पिडेची आडखळ फायनान्शियल क्रायसिस रिलेशनशीप प्रॉब्लेम आनी जॉब प्रॉब्लेम आनी फायनान्सीस जायत्यो आडखळ येतल्यो आयज आमी ह्या भुरग्या भाशेन म्हणूंक जाय माय लायफ विल नेवर सिंक बिकॉज गॉड इज द कॅप्टन ऑफ माय लायफ My family will never sink because God is the captain of my family. In health, I will never perish because God is the captain of my life. Anything you do, say this: God is the captain of my life. वगतच्या बाबा म्हणलो म्हज्या जिवितांत गेल्या वर्साक एक गोडी घडली आनी कसली घडली एक भुरगो आमचोच गोंयचो ताका अकस्मात तो बरो ना जालो डेंगी ताका जालो आनी खूब फोडाफोड जाली पयलो ताका ल्हान हॉस्पिटलांत घातलो थोडे दीस आनी मागीर ताणें म्हणलें पळया हो तुमचो भुरगो बरो जावंक जाय जाल्यार तुमी ताबडतोब जीएमसीत घालूंक जाय
आनी ताका काडटात आनी जीएमसीन घालतात. आनी ताचो शेजारी म्हाका फोन मारून म्हणूंक लागलो, फादर तुमच्या भितर कोणूय फ्री आसा जाल्यार फाल्यांच्या दिसा ताका मागणी करूंक सोते सावन लावंक तो खूब बरो ना, जायते दोतोरांनी चान्सीस सोडून दिल्यात. आनी म्हाका बाबा भयणो तो जाल्या उपरांत हांव जेन्ना जीएमसीत गेलो त्या भुरग्याचेर नदर मारली, म्हाका दिसूंक ना हो भुरगो थोडे साल्वार जातलो म्हणून. ताच्या नाकांतल्यान ताच्या तोंडार मांस, ताच्या गोड्यांतल्यान पांय, ताच्या हातांतल्यान बायलां आनी भितर जायतो आवाज करता. ताचो बापूय ताची आवय फडफडून रडटाली, कित्याक एक आवय बापायच्या दोळ्या मुखार हो वाडलोलो भुरगो, इस्कोलाक वचपी भुरगो आपलो जीव सोडटा तो पळोवन आवय बापूय खूब रडटाली. उस्कात घेता उस्कात घेना असलो कागाड असली भिरांत आयली मेला काय अशें ताका दिसतालें खूब. ती आवय बापूय रडटाले, तुमी सोड रावलो जाल्यार तुमचे मदलो कोणूय तुमच्या दोळ्यांतल्यान दुका केल्या शिवाय तुमी रावची नासली. देवाच्या बाबा भयण हांवें मागणी केली. मागणी केल्या उपरांत हांव घरा वचून भायर सरलो. पण म्हज्या मनांत दुबाव आसतलो. थोडे रोखडेच म्हाका फोन मारून म्हणटली, फादर द बॉय यू जस्ट प्रेड पास्ट अवे सोंपलो. हें म्हज्या मनांत जातलें, कित्याक ताका पळयलो तेन्ना म्हाकाय दिसलें हो भुरगो साल्वार जावचो ना म्हणून. आनी म्हज्या मनांत जातलें तेन्नाच म्हाका एक फोन येवंक शकता, फादर तो भुरगो सोंपलो. हें म्हज्या मनांत जातलें. पूण मोगाच्या बाबा भयणो असो सांजेचो नोवेल केल्या उपरांत हांव म्हज्या रुमान गेलो, व्हॉट्सएप ओपन केलें आनी तेन्ना ताच्या शेजाऱ्यान अशें ताच्या अंकलान अशें बरयलें, फादर दिस बॉय इज रिकवरिंग. मोगाच्या बाबा भयणो सकाळी मरता तसो हांवें पळयलो. तो सांजे म्हणल्यार बरो जाता, बरी खबर आयली. दुसऱ्या थोड्या दिसांनी ताका वॉर्डान शिफ्ट केलो आनी ह्या वर्साच्या जानेराच्या म्हयन्यांत तो चोरून आपल्या आवय सांगता, म्हाका मेळून आयलो रितीराच्या घरांत ओल्ड गोवा. हो भुरगो हांवें मरता तो पळयलो, पूण देवाक दीन वाचून त्या दिसाक तो चोरून आयलो. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबा भयणांक कितें सांगूंक सोदता, की आवय बापायचो बरोसो ह्या पुताक नवें जिवीत दिता. एक यात्रीक वचून पासून म्हाका दुबाव आसतलो. आवय उण्या बरोवशाचो मनीस जालो, पूण आवयन आपलो बरोवसो सोडूंक ना, बापायन आपलो बरोवसो सोडूंक ना. आयज मोगाच्या बाबा भयणो दर एकटो आयकता म्हाका, जावं भुरगो, जावं वाडलोलो, जावं तरणाटो, जावं आमदार, जावं खासदारी, जावं कोणूय, आमी म्हणूंक जाय देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. बागेवन मोनिकान आपल्या पुताक आगुस्तिनाक लागून जायते मागले. फुडफुड्यांनी ते भाशेन इगोर्जीन येताली आनी पयल्या भागार दिली घालून रडटाली. आनी बिशप एम्ब्रोस तिका पळोवन म्हणटालो, अ वुमन विथ दीज मेनी टियर्स द सन विल नेवर पॅरिश. एक वस्तोरी इतली आवय इतली रडटा, दुकान बडयता, ताचो पूत केन्नाच पिड्ड्यार जावचो ना. आगुस्तीन बरो जाता. कितली वर्सां ताका लागतात? 2 वर्सां काय, 3 वर्सां काय, 10 वर्सां काय, सुमार 15 ते 17 वर्सां मोनिकाक लागतात. पूण ती बरोसो सोडिना. ती बरोसो सोडिना आनी आगुस्तीन बरो जाता. वेळाक लागून हांव सोपयता, मोगाच्या बाबा भयणो, आयच्या दिसाक आमी कितें उलोवंक जाता? तुज्या जिवितांत जर बरोसो ना निराशेपणान जियेता, हें आनी जावचें ना, हांवें बरो जावचो ना, म्हाका सर्वीस मेळची ना, म्हजी भुरगीं बरीं जावची ना, म्हजो घोव आनी सुदरचो ना, हे जिवितांत आनी कांयच उरूंक ना. आयज म्हूण देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देर इज नथिंग and absolutely nothing impossible with God. हांव सांगूंक जाय म्हणून सांगना, सेर्मां करूंक जाय म्हणून सेर्मां करिना, पूण जें हांव कितें सांगता तें खुद म्हज्या जिवितान हांवें अणभवलां. आनी हेंच कन्विक्शन घेवन, हेंच मोल घेवन आयज दर
जो निराशीपणान सांपडला ताका कांयच बरें दिसना आनी बरें जावचें अशें चिंतता. You have to say like this little boy, the ship, my life will never sink. I will never get destroyed, perish, because God is the captain of my life. देवाच्या Zainam तसलें कांयच ना. There is nothing impossible with God. Luke chapter 1 verse 37. परत आमी म्हणुया आमचो बरबरसो आमी वाडूया. कितें जिवितांत अडचण येवं, कसलेय वागड मोड येवं, आमी सदांच म्हणुया कितें देवाच्या Zainam तसलें कांयच ना. There is nothing impossible with God. Luke chapter 1 verse 37. हेच करून ह्या मिसान आमी मागुया. आमेन. सगळीं आमी उलोवया आनी आमचो बाबा आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार घालुया. जेजूचो स्वर्ग प्रवेश आमच्या स्वर्गा वर्णाचो धर्माचो हे आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले खोजेक शिकोवंक आनी परवाशान सोडीचे वाटेक तांकां सोडून व्हरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. नागरिकांचे निराशीपण पयसावन तांकां भरवशान आपापलो घर दिवंक आनी परगटून एकटेपण दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आयची नोवेलांची मांगावळ करतल्या फाब्रिका आनी कपडागिरा सगळ्यांक भोवाळ भयणांनी परमाशान आपली पावलां सोडीचे वाटेर घालून पावती ओतमीक तयारी करून आनी भुरग्यांक जाणट्यांक परदेसांत अवुरतेल्यांक धंदो करतल्यांक पिडेस्तांक देवान आपली कुडकेक आनी आशिर्वादान भरून मागुया. आमची मागणी स्वीकार करून त्यावर जायती मागणी आमच्या काळजात आसात तीवूय आमकां पावोवंक क्रिस्तांच्या सगळ्या वरवीं आमेन.
सोर पृथ्वीदार देवा बापा मानता बसले जाऊन मागत सोर पृथ्वीदार देवा तुझ्या भक्ताचे भयणी खातीर हे बाळकांनीचे बलिदान आमी तुका भेटयता ताचे वतीन आपल्या कुडीचे निर्मळपण घेवन आमकां पवित्र कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुझ्या पुता जेजूचे नामी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पृथ्वीदार आनी शासनाच्या देवाक सोरकारी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं आमी तुका दिन वासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सगुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक जोड दोरेका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या व्हडार सफळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचेर तांकां गवाय करताय तुजे सडवणीचो फोड आमकां लागच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देवी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलेच कोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोबेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर उरची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोबेस घेयात आनी हातलेक घेयात ही म्हज्या रोगताची काळूज नव्या आनी सासणीक कराराचे येरोगत पातकाचे बोगसोणे वेळच्या तुमचे पासो आनी सोबेस मनशा पासो ते बारोड हे म्हज्या उगडासा कोरा Baba Katsu Guru Guru Guru
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती करून विलास करता आनी हो जिविताचो उदो आनी सोडवणीची खास तुका समोर दिता तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आमचे तुमीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागून बाबा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बाबा सिमिया ताचो आदारी दीस आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. तांकां संस्काराचे मेल्ल्या समेस्तान तुळशे वस्कडेन समेस्ताची दया वार वाईट देवाचे वाईट सांगली इस्पोत भरोसे वाग्यात दोन मुखार सरकारी तुका मानवाऱ्या सगळ्या भक्तांचे संस्कार आमकां वाडली समाजा तुळशी वैमा जावन आमकां बरोबर शिव क्रिस्ता तुळशी आमकां Yace Jezu Omolik, Yace Jezu Sangolda, Yace Jezu Hanv, Povitr Ekvott'am, Sotman'tam, Sotman'tam Tuka, Sasna. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना ही दिवून करूया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां कायदे करून नाका. सर्वेश्वरा सोर वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराक जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भर वर्सां उलयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन चड पापकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक पडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पापकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या गावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीक बरोबरेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक शांती दिया. ओसो आसा जेजू जो आमच्या काळजांत येवन बरवसो आमकां दिता. आमी म्हणून देवाच्या जायना तसलें कांयच ना. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुबागी.
Prakrya Sotman'tam Ever Mari Chiritus Gid Amidai Pelão Protigan Kortam le kortam kanda Tosля shaya muncha sarvot Sonvskarant The song W16. Mhojean
स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या भक्ताच्या मरणाचो दीस ताच्या स्वर्गीच्या जिविताच्या स्वर्गाचो दीस म्हणून करून आयज आमी ह्या दिवास्तीच्या जेवणात वांटो घेतल्या. तातूंत आमकां भक्ताच्या पावलांनी चलून नवी गोठाय तुवें दिल्या. त्या तुझ्या देण्याचो दिनवाशी काळजांत उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी स्वर्गीच्या आनंदाच्या जिविताक बेगीन जल्मून पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं बसूया. निरशिकोण पयसावया भरवशान स्वर्गीचे वाटेचे पावला मारून शिवतनात पोहोचल्या. आयची मांडवड अमेरिका आणि मंत्रालया आणि गेल्या त्या वागड्या काळांतला मोठी सेवा आसली. आणि आयज आमचे मध्ये यात्रेक भाव आयचे सांजचे प्रार्थना आणि दीस करपाक Father, Honors, the Poros, to be very old Bhov, Saint Jezu Bhov, Spiritual Center गेल्या तिला तो Otmik Komunheanv आणि थोडे भाषेन शेतना इतलोच भाव न्हय पूण सवार रोजांनी तो घेता आणि अशें देवाचें उतर शिपरायता. तर मदर तुका हेरेपणी हांव बरो हेच आवडटा आणि अशेंच जेन्ना आमी तुज्या दारार बसता तेन्ना तूं कितेंपणी ना बरयनाय सदांच बरें म्हणटा आनी कितेंपणी सगळ्या आमच्या क्रिस्तांवाच्या नांवान गिरीम सांगोल्डा तुका कितेंपणी म्हजें दिनवास आनी शाबास. कितेंपणी आतां आमी हे दिसतले उपरांत भायल्यान आमी उलोवंक लायतल्या दाखोवन खुशालकाय म्हणजे व्हडलो उपासो आनी त्याच बरोबर आमचे यूथ हावसी खेळटले तितून कोण घरा वचूं नाका कुटुंबीन आमी रावया आनी शे आत्मीक वाटेन वावर केला ते भशेन आमी भायल्यान आमी बरे भशेन खुशालकाय एकामेकाक दीस करुया. सगळ्यांक तुमकां हांव हॅपी वेस्पर्स म्हणटा. आमी ते करुया न्ही फादर वेलरियन, फादर फ्रांसीस आनी फादर ओनासीस आनी हांव तुमकां सगळ्यांक हॅपी वेस्पर्स म्हणटा. ते फुडें फाल्यां दिसा आमकां व्हडलो एक आमकां बरो भाग्यून डायबोचेर आनी फाल्यां तुमचे जावन आसा भाग्यून डायबोचेर बेगीन शिवतनात महोजेन जावया. आनी फाल्यां पयल्या दिसा केले 7 o'clock Eucharistic ministers and liturgical animators 9:30 आमचे मुखेल मीस वर्गेचे पॅरिश पास्टर काउन्सिलर आनी 11:30 आमच्या दिसा केले पॅरिशना करतले इंग्लीश भाशेन. ते फुडें हांव म्हजे दिवस आठवयता. कॉन्फ्रन्या बरे भाशेन ताणें 9 दिसांची बरे भाशेन ही तयार केली. देखून तांकां म्हजी शाबासकी आनी आमच्या पब्लिका वांगड्याक सोयी पब्लिका वांगडी गेल्ल्या परिणांतान भितर दुखता बरे भाशेन तयार करपाक एक वाटेन पावस पडटा थोडे पडले अशें जायना पूण काम थोडें चालू आसा. आयज म्हाका पेंटींग आमचो प्रभाव जाला पूण तरी पूण एक म्हयनो तरी जालो आमी वार भायलो चलता आनी तांकां खेळेपणी जे म्हज्या पब्लिका वांगड्याक काडटात म्हजी शाबासकी. कित्याक तुमी सगलो कुटुंबाचो तुमी सेवा विचारा देखून तुमी म्हज्या प्रभाव केला देखून तुमकां हांव शाबासकी दिता. आमच्या ह्या मंडळाक खेळेपणी आयचे वेस्पर्स आमच्या वांगड्याक आनी सगळ्या आमच्या भुरग्यांक व्हडले सवस
एंजल्स आणि आपलो बरे भशेन तयार केला आणि भायरा केल्या तांकां आदार केल्ली आमच्यो भयणी आसात. नांव काडटा आसता तांकां हांव दिनवासता आनी अशेंच फुडाराक तुमी करतल्यात फुडार रावता देवाचे नजरेक सगळ्यांक आमकां भाव करतले. तेच बरें फाल्यां आमचे ट्रॅफिकान बरे भशेन आमी तुमचे व्हिलर्स ऑटो व्हिलर्स फोर व्हिलर्स ते बरे भशेन तुमी ते वॉलंटियर्स आसा ते तुमकां वचपाक सगळ्यांक दाखयतले तेन्ना तुमी बरे भशेन तांचे आयकून तुमी बांदव बरे भशेन आमी करुया आनी तिनूय दिसांनी शिकावेर आनी शांतीन आनी खुशालकायेन आमी मदत करुया. फाल्यां सांजे आमचो तियात्र आसतलो आनी तेतून आमी नमस्कार केला. तिकेटी उरल्या त्यो तुमी आयज नाल्यार फाल्यां वच्यो निमण हप्ता रावनाका कित्याक वेळार आमी हो तियात्र सुरवात करतले आनी तिकेटी तुमी 2-3 वेळ वच्यो आनी तुमची सगळ्यां संगताय व्हरात आनी हे तरेन आमचे फिरकुचे कितें उरतात ते आमकां पवित्रेन आमी करूं. आमच्या तरणाट्यांक तरेपणी तुमी जाणा गेल्या सरकारां आमी आमच्या तरणाट्यांक बरे भशेन जावं उत्साहाचे बसोवन आनी सेळमायेन आयले आनी बरे भशेन आमची वागणी बरे भशेन आमी सगळ्यांक फेरबसकार केल्या. तुमकां आनी म्हज्या तरणाट्यांक राजवंतांक दिनवास. फाल्यां तांचे स्टॉल आसतले किरकोळी तेंचे स्टॉलान तुमी तांकां आदार आनी सहकार दिवचो आनी पटपट दिसलो जाल्यार सगळ्यांक तुमकां वांगड्याक काम करतात. देव बरें करूं. हांव किरीटपडी सोडून घेता आनी फादर जॉनाक दिनवासता सगळ्या कडेन दिनवासता आपल्या दिनवासताच्या जायना ताका दिनवासता. लोकून म्हाका आपयलो सालोय आसलो तो सालवाडोर देमोन पावयल्यार थंयसरूय म्हाका जायते फावटी जावं PPC फॉर्मेशन करून जावं नोवेलां करून जायत्यो संद्यो येतालो खूब म्हाका ताणें आदार एक नवो पाद्री कसो ताणें थंयसर दिलो. हो मनीस ओगेपणान वाव करपी उमेदीन बोललो. हांवूय ताका ह्या नव्या फिरकोचेर दिसांव दिता आनी बरो भाव ह्यावूय फिरकोचेर करून देवाची कृपा म्हाका सगळी उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाब पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर ह्या आख्या गांवचेर आशिर्वाद घालूं. आयज आमी परत एक गोड म्हटल्यार खंयची ती देवाच्या जायना कसलें कांयच ना. देर इज नथिंग इम्पॉसिबल विथ गॉड. लूक चॅप्टर 1:37 हे म्हणूनच न्हय पूण जिवितांत जिवूंक आनी विश्वास करून वचूया. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. Bhov
the flowers.
tell the sister there. These two I will take. No, I will keep for you more. Where is sister? The sister. These two I will take and go. Tell sister.